म्हापशा दुयेरांतल्या सेंट अँथोनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशांनी मोडतोड केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या। विद्यार्थ्यांचे पेपर लासयल्यात, जनेलां आनी टीव्ही फोडल्यात, सीसीटीव्हीचो डिवायडर चोरून व्हेलो। म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। म्हापशा दुयेरांतल्या सेंट अँथोनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशान मोडतोड केल्याची बातमी मुखार आयल्या। बिरेस्तारा मध्यराती ही घडणूक जाली। जेन्ना शुक्रारा सकाळी शाळेच्यो शिक्षिका शाळेत आयल्यो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो। शाळेच्या जनेलांचे ग्लास तशेंच क्लासींतल्यो टीव्ही फोडल्यो, विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे पेपर लासयले। ही घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत शाळेत आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडले। कोणे तरी मुद्दाम जावन बदलो घेवपा खातीर हो प्रकार केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज आमी हांगा इस्कॉलान येयले, म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की आमचे भुरगे हांगा शिकतात। हांगा एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून। आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा, ग्लास बीन तोडले आहा, गेट पूण ओपन करूंक ना, दुसरे एक्झिट यूज केल्ले आहा ते। आनी तेतून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा, एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां, कित्याक की चोरी जाल्ले ना, फस्ट ते प्रिंसिपलाचे रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायलीक उजो कितें घातलात ते, आनी सेकेंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना। आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान, कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी सीसीटीव्ही ना, अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना। आनी सेकेंड हांव म्हणजे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हांगा सीसीटीव्ही जावंक जाय आसले आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले। आनी म्हाजी यही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, सगळे येयला इन्वेस्टिगेशन सगळे करता। आनी म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा ते हांगा एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे असले जाग्यार म्हणून, इतके म्हाजी रिक्वेस्ट आसा। ग्लासूय फोडला, मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा। आनी तेंचे म्हाका दिसता एक बदलो घेवपाक येतलो, दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्वेस्टिगेशन केलें। म्हणजे सद्या आतां कितें डॅमेज केल्ले आसा कितें? आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळे उलपायला, म्हणजे रिजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला। आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून, म्हणजे इतके जाल्ले आसा हांगा। नमस्कार, आमी आसा म्हापसा दुलेर हांगासर एक फामाद अशें गव्हर्मेंट एडेड सेंट अँथनी हायस्कूल आसा। आनी आयज सकाळीं आमकां अशी खबर कळ्ळी की सेंट अँथनी स्कुलान काल रातचे मिडनायटार म्हणजे 3 ते 4 ह्या वरांचेर खंय तरी ह्या स्कुलान कोण एक अज्ञात व्यक्ती भितर सरून, जे स्कुलाच्या प्रेमायसिसान ऑफिसान भितर सरून कितें तरी छेडछाड केल्ली आसा। जेन्ना सकाळीं टिचर्स तशें स्कुलाचे स्टाफ आनी भुरगीं जेन्ना स्कुलान भितर सरलीं तेन्ना स्कुलाचे जे ऑफिस आसा तेंचे विंडो आसा तेच्यो काची कोणी तरी फोडून उडयल्ल्यो। जे ऑफिसान जे आसा ते जे सगळ्यो फायली आनी लॉकर्स तेतून खंय तरी जी उस्कोटोन अशें दवरलेले, तशेंच हेड मिस्ट्रिसाचे जे कॅबीन आसा थंयसरले रजिस्टर डॉक्युमेंट्स हेका खंय तरी कोणी उजो लायिल्लो दिसण्यात येयलो। ताबडतोब टिचरींनी हेड मिस्ट्रिसीक कळयलें, तशेंच जी भुरगीं येयल्लीं स्कुलान तांकां खंय तरी रिटर्न घरा धाडले गेले। म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या टिचरींनी कॉन्टेक्ट केलो, थळावे लोकल्स आनी तशेंच म्हापशेचे जे PI आसा आनी पुराय पुलीस टीम जी आसा ती हांगासर इन्वेस्टिगेशनाक पावली। जेन्ना PI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की कितें तरी मिसचीफ अशी हांगासर घडलेली आसा। जे तेंच्यांनी जेन्ना तपास केलो तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की जे डॉक्युमेंट्स आसा, रजिस्टर आसा त्यो खंय तरी हुलपयल्ल्यो आसा। आनी अशें कळण्यात येता तेंच्या म्हायती प्रमाणे की चोरी जी आसा ती हांगासर जावंक ना आनी कोणी तरी रिवेंज असो प्रकार हांगासर केल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर।